नमस्कार आणि योगकार. तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चंदन. हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर. अरे आयज तुम्ही प्रसादांची विटंबना करपाक उठल्यात मरे. देवाची केली ती केली. प्रसाद म्हटल्यार कितें तें खबर आसा तुमकां? कितें रे? अरे म्हाजो प्रसाद आनी कोण घेवन वचोंक शकना. देवा कडेन वचोन थंय शंकर बोळजीचो प्रसाद तूं दी म्हणून सांगूंक शकना. म्हाजो प्रसाद हांवेनूच घेवप आसता, म्हाज्या फॅमिलीन घेवप आसता. कितें म्हाज्या बापायन म्हाज्या आज्यान घेवप आसता तो. आणि म्हाका जर तो घेवंक जाय जाल्यार म्हाजो जो घरान जो व्हडलो आहा सगळ्यान कितें तेजो शब्द घेवन प्रसादाक वयचो पडटा. प्रसाद बेश्टो लागना कोणाक. तुम्ही कितें रे उठल्या तुमचे राजकारणी सांगता म्हणून कितेंय करपाक उठले? हा, एका वाटेन प्रसाद लागनासतना देवाक काडलो तुम्ही. कितें रे, प्रसाद लागोंक नासलोलो आनी तरी देवाक काडलो तुम्ही. आता परत त्या देवाक दुसऱ्या जाग्याचेर बसोवपाक कोणूय वचून प्रसाद घेतलो? अरे त्या कार्तिक कुंडणेकराच्या बापायन तेजी स्थापना केल्लेली मरे. तेणी तेची पुजा केल्या मरे आणि तेणी सांबाळ्ळा मरे स्थळ ते. जाल्यार ज्या जाग्यार तेका प्रसाद लागलोलो न्हू, कितें तोच देव तेका प्रसाद दिवपाक शकता. त्या जाग्यार तो रावतलो काय दुसऱ्या जाग्यार रावतलो तो ते तुम्ही गांवांतले वचून कोणूय घेवंक शकना. तुमकां दुसरी कमिटी म्हटली म्हणून राग येयलो मरे. कितें रे, तुम्ही मागीर म्हणपाक लागले आमी डिवोटीज. भक्त खंय? भक्त वचोन देवाचो प्रसाद घेवपाक शकना. भक्त वचोन आतां म्हाज्या घरा कडेन लक्ष्मी नारायणाचें देवूळ आसा. कितें आनी फाल्यां थंयसर कितें जर जाय करपाक जाल्यार भक्त वयतले आनी प्रसाद घेतले? जायना न्हू तशें. कितें ती कमिटी आसा, त्या देवळांतलो भटजी आसा, हे तेंच्यांनी वावर करप आसता तो. तुम्ही आयज हे राजकारण्यां खातीर देवांक सुद्दां आयज सोडिनात मरे. कितें करूंक उठल्यात रे? हा, अरे म्हाज्या घरान जर लग्न कार्य आसा नाल्यार आनी कितें आसा, कितें जाल्यार तेजो प्रसाद घेवचो पडटा. कसलो बरो धंदो करता इन्व्हेस्टमेंट करून तेजो प्रसाद घेवचो पडटा. हांव डायरेक्ट वचून प्रसाद घेवपाक शकना. कितें पयलीं म्हाज्या बापायचो शब्द घेवपाक जायो, आजो आसा जाल्यार आज्याचो शब्द घेवपाक जायो, तेंकां विचारपाक जाय. प्रसाद ही सादी सुदी प्रक्रिया न्हू. कितें आमच्या धर्मान तेची मान्यता आसा. ते दिगंबरान फटिंगपणा केले म्हणून तुम्ही करूं नाका. कितें रे, तो देवांगडा उलयलो, तेका देवाचो प्रसाद लागलो. तेच जर खंयचे आनी कोणी सामान्य मनशान जर केल्लेले जाल्यार तुम्ही तेची विटंबना करतले आसले. कितें रे, हा, हांवें बेश्टो एक जागेकाराचो वेश घेवन एक मेसेज दिली पर्यावरणाची, ती तुमकां दुखली, म्हाजे तुमी कंप्लेनी घातले. हें तुमकां दुखना, तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जायना. तुमचे राजकारणी करता ते सेंटिमेंट्स हर्ट जायना. सामान्य मनीस जो कितें करता न्हू तेचेर तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाता. काप्रेश्वराची मूर्ती देवूळ मोडलें, विटंबना करून मूर्ती काडली, कंटेनरान थेयली, तरी तुमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जायना. म्हटल्यार आयज तुम्ही सारखे शुद्ध राजकारण करूंक उठले. कितें रे, आनी हें जे आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हिंदुत्वाचे उलयता ते हें हिंदुत्व तुमचे? हा, आयज प्रसादाचेर फटिंगपणा उलोवपाक पावले मरे तुम्ही. अरे प्रसाद कोणाक लागतलो? ते कार्तिक कुंडणेकराचेर वारें येता. कितें आता प्रसाद कोणाक लागतलो? जेणी तेची स्थापना केल्या न्हू तेकाच प्रसाद लागतलो न्हू. आणि तेणी पयलीं खंय प्रसाद घेतला, कितें मुळगांव घेतला नाल्यार आनीक बिचोले घेतला जाल्यार तेच थंयसर देवळांनी तेका प्रसाद लागतलो तो. आनी खंयसरूय बेश्टे वचून रिस्क घेवंक शकना. देव तो कितें देवाची स्थापना करपाक जाय. ते थंय चुकीची स्थापना जाली आनी थंय जर कितें बरें वायट जर जावपाक लागले त्या जाग्याचेर जाल्यार कोण जबाबदार? हे कोण डिवोटीज आसा ते जबाबदार मरे. तुमकां प्रसाद लागला म्हणटा तो. कितें रे, तुमकां प्रसाद लागतलो कित्याक राजकारण्यांनी तुमकां प्रसाद लावन दिल्लो आसा. राजकारणी तुमकां प्रसाद लागतलो कित्याक राजकारण्यांनी तुमकां प्रसाद लावन दिल्लो आसा. अरे सीमेकाराक आणि जागेकाराक तुम्ही हालोवंक शकता रे? जागेकार आयज जे जागेकारांक जे मानतात न्हू ते बहुजन समाजाचो देव मरे जागेकार. आणि आयज बहुजन समाजूच उगी आहा आणि बहुजन समाजूच आयज राजकारण करूंक उठला. कित्याक तर हे राजकारणी हांकां सांगतात म्हणून हे तुमची पोटां भरतले. हे देवान पोटां भरल्यान मरे तुमची. आणि हे राजकारणी फाटल्यान नासले तेंची पोटां भरपाक, कितें तेंचे बिझनेस वाडोवपाक तेंच्यांनी देव कित्याक काडला तो खबर आहा मरे तुमकां? आपलो धंदो थंयसर स्थापीत करपाक जावो म्हणून आपले सगळे धंदे वाचयले, बार अँड रेस्टॉरंटां वाचयली, शोरूम वाचयले, कितें आनी देवांक काडले आनी तुमकां फुडें काडले प्रसाद लावपाक. प्रसाद ही फकाणां करनाका. ते भोगतना अशें भोगतले सारखे. कितें देव दिवकूय जाणा आनी घेवंकूय जाणा. बेश्टे वंशाचेर ओडून घेतात तुम्ही बेश्टे वंशाचेर ओडून घेता. प्रसाद ही सादी प्रक्रिया न्हू. कितें सारकी सिरियस गजाल ती. आणि जेन्ना देवांचो देवळां बांदतना, कितें घुमटे बांदतना, ब्राह्मणाची स्थापना करतना, जागेकाराची स्थापना करतना जेन्ना जे प्रसाद घेतात न्हू ते प्रसाद अशे फटिंगपणाचे हे करनाका. ते प्रसाद सारखे सिरियसली घेवपाचे आसता. बेश्टो एका दिसान लागना तो. अरे देवाची स्थापना करपाक 3 ते 4 दीस लागतात.
आणि तुम्ही एका दिसान प्रसाद घेतलो म्हणून ते दिगंबरा भशेन उलयतात. ते दिगंबरा भशेन उलयतात. फकाणां करूंक उठल्या रे, फकाणां करपाक उठल्या. वचा आणि मरे भटांक विचारा प्रसाद कशे घेतात ते. आणि आयज एक्चुअली ब्राह्मणांनी हेचेर उलोवपाची गरज आसा की हे आयज जे चल्लां ते सारकें न्हू म्हणून. कित्याक तुमचो पयलो मान आसा हे समाजान आनी तुमीच येता पुजा करपाक. बिस्लेरी बाटले घेवन पयर पुजा केल्या न्हू तेका पुजा म्हणूंक शकना. अक्षरशः देवाची विटंबना जाल्लेली आसा, फकाणां केल्लेली आसा. 2-2 फावटी प्राण काडटात देवाचो आणि एकदा प्राण काडलो काय कंटेनरान थेतून पुजा जावंक शकता याची. धर्म वाचयतले तुम्ही, धर्म वाचयतले, फकाणां करतात ती. प्रसाद लागलो रस्त्या वयल्या कोणाकूय प्रसाद लागतलो ते देवाचो. जेणी त्याची पूजा केला, जेणी तेका राखला, जेणी तेका नैवेद्य दिला, कितें जेणी त्याचो पयलीं शब्द घेतला तेकाच प्रसाद लागूंक शकता. आणि तो प्रसाद कार्तिक कुंडेकराक लागूंक शकता. तुमकां कोणाकूय रस्त्या वयल्यान कोणाक लागूंक शकना तो प्रसाद. देवस्थान हडप करपाक सोदता, देवस्थानाची चोरी करपाक सोदता. कसले रे तुम्ही? राजकारणी सांगता म्हणून कितेंय करून उठले. ही फकाणां करनाका देवा वांगडा. हे म्हारग पडटले तुमकां, हे म्हारग पडटले तुमकां. कोणाचो शब्द घेतलो तुम्ही प्रसाद घेवपाक? शब्द कोणाचो घेतलो रे? रस्त्यार उभे रावतात आणि प्रेस बायट दितात आणि स्पश्टीकरणां दितात. आम्ही कमिटी न्हू, डिवोटी प्रसाद घेवंक शकना. ही जाणीव करून घ्या. धर्माची विटंबना करपाक उठल्या, फकाणां करूंक उठल्या. प्लीज subscribe to my channel.